दसऱ्याचो खंय सदांच मूर्त बरो आसता, टायम पळोवपाची गरज ना आनी खंयची बरी गोश्ट करपाक त्या दिसा निमित्त मेळटा आमकां करपाक। आज तेंच घेवन आज हें गार्डन ओपनिंग करपाचो मूर्त थारायलो, तो बी लास्ट मिनीट जालो काल। ताजे खातीर तुमी सगळे आयले म्हणून तुमकां पयलीं थँक्यू म्हणटा। पर्वरीम इज ग्रोईंग जाल्यार पर्वरीम वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जशी गव्हर्मेंट ऑफिसां येता, रेजिडेन्शियल्स वाडटा, डेवलपमेंट इज कंटिन्युअस, पूण ताका सपोर्टिंग सस्टेनेबल करपाक वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द ग्रीन कवर इज प्रोटेक्टेड आनी एट द सेम टायम वी कॅन इनक्रीज वेर एवर वी कॅन। ताजे खातीर पावसान वन महोत्सव, घरा डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्लांट्स की तुमी घरा लावचे, हे कंटिन्युअस प्रोग्राम्स दवरिल्ले आसा। एट द सेम टायम वी आर एन्श्युअरिंग की ओपन स्पेसीस which have been getting encroached upon, which have been used as some other things, have to stop somewhere. And ताज्या खातीर तिनूय पंचायतीच्या अंडर we are trying to ensure that we are giving quality spaces in each area. ह्या वाठारान आज जे बायोडायवर्सिटीचे गार्डन येता, हर्बल, बटरफ्लाय, सायडीक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टँक येता. The rain water harvesting tank which is coming is not only for pumping water to Porvarkars but also giving quality space which will be used for public amenities. ते एखाद्या आणि 2-3 महिन्या भितर ते कंप्लीट जातले. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक मातसो इल्लो टायम लागत, पूण द टँक वील बी रेडी फॉर पीपल टू युटिलायज द फॅसिलिटीज अराउंड इट. सायन्स पार्क, बाकीचे फॉरेस्ट गार्डन, तरेतरेच्यो नव्यो सवलती पर्वरकारांक मेळपाक सुरू जाल्ल्यो आसा, वीच एवरी वर्क इज अंडर वे. 5 वर्सान ऑपोजिशन आसतकर वी हॅव हॅड लॉट ऑफ कन्स्ट्रेन्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फंड्स अँड डुईंग थिंग्स, बट लास्ट 18 months has definitely been smooth for us to proceed much faster, get things going. जसे अंडरग्राउंड केबलिंग इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट, कित्याक इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन, वोल्टेज ड्रॉप पावना, हे सगळें जे जातालें ताजे खातीर वी आर मुवींग टुवर्ड्स अंडरग्राउंड केबलिंग. आय एम टेकिंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी ऑल्सो टू कन्वे की फर्स्ट फेज विच इज फ्रॉम जर्नलिस्ट कॉलोनी अप टू कदंबा रोड is already been tendered, work order given. Somewhere around October we are planning to start the work. Roughly for the first part is around 45 crores. काम करता असताना एकूच आम्ही आता करता की सगळे रेजिडेंट्स म्हणपाक लागले की रस्ते कितल्या फाटी खणटात काय म्हणून. सो वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू फायंड अ वाया मिडिया बिकॉज वी हॅव इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग. उदकाची टाकी येता म्हणून उदकाची पायपलायन आता परत नवी ओडची पडटली. टायप ऑफ वॉटर विच विल बी गेटिंग द प्रेशर, द ओल्ड पायपलायन्स दे नीड टू बी चेंज. We are talking about taking fiber to every house, which Porvorim is one of the first, along with Fatorda, to do. ताज्या खातीर थंय आसतले. Gas pipeline is the option which we are trying to see whether it is feasible for our constituency and take that option ahead, which will not only give a better metering, कित्याक खूब जाणांचे प्रॉब्लेम येवंक लागला की गॅस 19-14 किलोचो कितलो आसा तोच मेळना म्हणून आमकां रोखडो सोंपता. This is a metered gas pipeline. So 4-5 things which we are talking about will be coming in the months to come. But हे सगळे करता असताना I would only request all the residents around over here कि as you all have been supporting the development things for our constituency, for all of you all to support this type of issues. कित्याक त्रास जाता खरें, इनकन्विनियन्स जाता खरें, पूण तो टायम समज आमी मातसो बेर केलें जाल्यार आय थिंक इट इज गूड फॉर द होल पर्वरीम द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमकां अध्यक्ष म्हणून लाभल्या. तशेंच आमचे बायोडायवर्सिटीचे सगळे झटून काम करपी आमचे मेंबर्स पेर्नेदो प्रांताचे, तशेंच हांगासरले सगळे ज्येश्ठ, तशेंच इतर नागरीक जे हांगा मुद्दम हजर रावल्ले आसात. तशेंच आमच्या बायोडायवर्सिटीची मेन जी कमिटी आसा ताचे मॅडम भोसले मॅडम हांगासर खास आयच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्ली आसा. तशेंच मिडिया, पेपर मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया यांचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड यांच्या माध्यमांतल्यान आज आमी हांगा एक बटरफ्लाय गार्डन कम हर्बल गार्डन असो एक प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो आसा. तेजे भूमिपूजन करपाक हांगा आमी जमलेले आसा. डेव्हलपमेंट कमिटी ही सेंट्रल एक्टा अंडर प्रत्येक पंचायतीन स्थापन जाल्ली आसा आनी हेजो जो मुख्य उद्देश आसा तो आमची जी बायोडायवर्सिटी आसा तेजें संवर्धन करप, ती जतन करप, ती वाडोवप आनी जाता तितलें तिजें प्रोटेक्शन करप, हें आमचें मुख्य काम आसतलें. आनी ह्या बद्दल ह्या काम अंतर्गत आमची जी पंचायत आसा ती बायोडायवर्सिटी बोर्डान आमकां एडॉप्ट केलेली आसा. ही आमची पंचायत आसा ती, आनी हितून नाना तरेच्यो स्किमी ते आमच्या गांवांत घेवपाचे आसा थ्रू बायोडायवर्सिटी. हितूंतली ही एक स्कीम जाल्ली आसा. फुडें आमी झाडाचें टॅगिंग करपाचें आसा. तें ऑलरेडी आमी 4 स्कुलांची भुरग्यां हातीन घेवन आमी आमची जी गार्डनां आसा ती गार्डनांतली सगळीं झाडां आमी टॅगिंग केलेलीं आसा. फॉरेस्ट गार्डन म्हूण आतां नवें एक हेल्थ हेजे सायन्स गार्डन, एज्युकेशन गार्डन अशी खुबशीं गार्डनां येवपाची आसा. तशेंच हांगा रे बटरफ्लाय गार्डन
किंवा मेडिसिनल गार्डन अशें आयज हांगर हेजो आयज पायाभरणी जावपाची आसा. पयलीं आमी पळयताले की तरेतरेच्यो बुरमुट्यो पाके बिके आतां सद्या ते दिसानाशे जाल्लेले आसा. तेन्ना हांगर अशीं झाडां येवन म्हाका दिसता तेजेर आमकां तरेतरेचे पाखे हे आमकां पळोवपाक मेळटले अशें म्हाका दिसता. तेज्या खातीर हांव BMCचे धन्यवाद म्हणटा. खरोखरच म्हाका आयज खूब आनंद जाता, कारण आज आमी पळयता की वचत थंयसर कॉंक्रीट जंगलां जायत आसा, पूण आमी पर्वरी आतां सामको सांगला बाब सिद्धेन की ते आमी आमच्या मिनिस्टरान की जाता तितके पर्यावरण आमी कशें सांबाळपाचें हेजो ते विचार करता आनी त्या प्रमाणे तेंचें पावल आमी मारलेलें आसा. त्याच बरोबर हे आयज गार्डनां खूब अशीं हांगा जाल्लीं आसा आतां सांगला सरपंचान, पूण म्हाका दिसता ह्या गोंयांत जाल्लो कळो, पूण हे एरियेन अशें मेडिसीन अशें गार्डन हांगा खंयच जावंक ना.